नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी खंयचोय समाज विकसीत जावपाचो जाल्यार दिव्यांगजनांक वेव्हारांत समानता दिवंक जाय अशें मत उक्तायलें. दिव्यांगा वांगडा दयेची भावना आमच्या आसच्या परस सन्मान आनी भोवमान दिवप गरजेचें आसा अशें तांणी सांगलें. नवी दिल्लींत आयोजीत केल्ल्या दिव्यांगजन सशक्तीकरण राष्ट्रीय पुरस्कार सुवाळ्यांत राष्ट्रपती उलयताल्यो. तांचे हस्तुकीं ह्या कार्यावळींत दिव्यांगजनांच्या सबळीकरणा खातीर वावुरपी व्यक्ती आनी संस्थांक पुरस्कार भेटयले. मैं आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी दिव्यांगजनों तथा संस्थानों की हार्दिक बधाई देती हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा तय किया गया वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस का मूल विषय फॉस्टरिंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सोसाइटीज फॉर एडवांसिंग सोशल प्रोग्रेस इसी प्रगतिशील विचार को व्यक्त करता है। दिव्यांगजन के संदर्भ में हमारा देश वेलफेयर माइंडसेट से आगे बढ़ते हुए राइट्स बेस्ड डिग्निटी फोकस्ड प्रणाली को अपना रहे हैं। दिव्यांगजन का समावेश हमारी राष्ट्रीय विकास यात्रा का अभिन्न अंग है। वर्ष 2015 से दिव्यांगजन इस शब्द का प्रयोग करने के निर्णय के पीछे समानता से भी आगे बढ़कर दिव्यांगता से प्रभावित लोगों को विशेष सम्मान देने का भाव बोध है। ऐसे प्रगतिशील चेतना ने आरंभ और प्रसार के लिए भारत सरकार की मैं विशेष सराहना करती हूँ. लोकसभा अधिवेशनाचो आयज तिसरो दीस सुरळीतपणान सुरू जालो. काल जाल्ल्या सत्ताधारी पक्ष आनी विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांचे बसकेंत जाल्ल्या निर्णया प्रमाण आयज कामकाज कसलेच आडमेळी नासतना सुरू जालें. प्रश्नोत्तराच्या वरांत रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी लोकसभेंत पुणे नाशिक मजगती सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पा संदर्भात माहिती दिली. ह्या प्रकल्पाक लागून ह्या मार्गावेल्या बारीक बारीक खेडेगांवांक लाव जातलो अशें तांणी सांगलें. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे हांणी ह्या विशयाचेर प्रस्न उपस्थित केल्लो. तांकां मंत्री जाप दिताले. नासिक से साईनगर शिरडी जिसकी डीपीआर साईनगर शिरडी से पुनतंबा जंक्शन इसकी डबलिंग का ऑलरेडी सैंक्शन हो गया 240 करोड़ रुपीस। पुनतंबा जंक्शन से निम्बलाक तक 80 किलोमीटर्स डबलिंग कंप्लीट हो गई है। निम्बलाक से अहिल्यानगर 6 किलोमीटर डबलिंग का काम चल रहा ऑलरेडी। अहिल्यानगर से पुणे 133 किलोमीटर जिसमें चाकन का भी कवरेज आता है, चाकन इंडस्ट्रियल एस्टेट का भी कवरेज आता है। इसके लिए न्यू डबल लाइन का डीपीआर प्रिपेयर हो गया 8,970 करोड़ रुपीस से। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो ऑल्टरनेटिव अलाइनमेंट है इसमें और जो पुराना अलाइनमेंट प्रपोज किया गया था, टाइम का डिफरेंस दोनों में बहुत कम आता है। और साथ ही साथ साईनगर शिरडी जो कि हम सबके सांस्कृतिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, वो भी नासिक से जुड़ जाता है। तो नए अलाइनमेंट में बहुत अच्छे बेनिफिट है। मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आयज लोकसभेत फेक न्यूज म्हळ्यार फटीच्यो खबरो पातळावप लोकशाये खातीर धोकादायक आसा अशें स्पश्टपणान सांगलें. सोशल मिडिया, फटीच्यो खबरो आनी AI फेक प्रणालीचेर खरपणान कारवाय जावंक जाय अशेंय तांणी नमूद केलें. लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या वरांत उपस्थित जाल्ल्या प्रश्नाचेर मंत्री जाप दिताले. फेक न्यूज इज अ थ्रेट टू आवर डेमोक्रेसी टुडे और हमें सोशल मीडिया पर फेक न्यूज पर AI जनरेटेड डीप फेक पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके एक तरीके से कई ऐसे इकोसिस्टम बन गए हैं जो कि भारत के संविधान को फॉलो नहीं करना चाहते, बहुत तरह से इस पार्लियामेंट द्वारा बनाए हुए कानून को भी पालन नहीं करना चाहते। उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की और कड़े नियम बनाने की वाकई बहुत सख्त जरूरत है। तामिळनाडू सरकारान केंद्र सरकारान जारी केल्लें नवें राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आपणावंक ना हे विशीं केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी नाखोशी उक्तायली. राज्यसभेत ह्या विशयाचेर तांणी विस्तारान माहिती दिली. Sir, what is there in the national education policy? National education policy is advocating for mother tongue based education. My dear friend Sasmit is coming from a linguistic state, Odisha. Fortunately, it's from my state. Tamil, Malayalam, Telugu, Punjabi, Marathi,
Ahomia, Bengali. These are the mother tongues of the many parts of the country. National education policy is giving emphasis to have primary education, early age education through mother tongue. What is the difference between Samagra and NEP? What is the contradictions? NEP is recommending for skill-based education. Employability in the 21st century is a new challenge. We have to write, just now, Madam, a very important question. Innovation should be the part of the school curriculum. Reflected in national education policy. This is a part of Samagra. Support NEP and create, there is a consensus. Due to few political priority, few friends have their own spectacles to look into this issue. But Samagra Shiksha, National Education Policy, PM Shri, they are interrelated. कॅश फॉर जॉब ह्या कथित प्रकरणात प्रमुख दुबावीत पूजा नाईकासयत तिच्या कुटुंबाकडल्यान 2019 ते 2024 या 5 वर्सात 8.6 कोटी रुपयाचे आर्थिक व्यवहार जाल्यात. मात तातूंत मंत्री वा अधिकाऱ्यांचो कसलोच पुरावो मेळूंक ना अशें स्पश्टीकरण गुन्यांव फाट्याचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी केलां. पणजेंत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तांणी ह्या गजालीची पुरायपणान म्हायती दिवन पूजा नाईक हिणें केल्ले आरोप फटीचे आशिल्ल्याचें स्पश्ट जालां अशें सांगलें. We conducted analysis of each and every transactions that has ever occurred in those bank accounts since the opening of bank account, and we were able to find that more than 3.5 crores transactions were there in Pooja Naik's accounts. More than 4.3 crores rupees of transactions were there in her husband's bank accounts, and more than 13 lakh rupees transactions were there in daughter's bank accounts. In total, more than 8 crore rupees were transacted in this period in the bank accounts of the families. But since it was a very long transaction for 4-5 years, there should be some entry which could indicate that any government officers are involved. But there was no entry in the bank account that would have linked her to any government officers. So this also led us nowhere. Then we had to find we asked about source also, because it's a huge money, 8 crore rupees of money. So she said that this money came as her own commission that she used to take from the candidates. It's not just the government officers were promising her commission. She also collected commission from the candidates. पूजा नाईक हिणें कॅश फॉर जॉब प्रकरणात केल्ले आरोप पुरायपणान फटीचे थारल्यात. ह्या प्रकरणाचो तपास सुरू आसा आनी थांबूं ना अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलें. ह्या प्रकरणाची चवकशी सुरू आसा अशें खबराकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. एसपी क्रायम हांचेर तेजेर डिटेल इन्क्वायरी केल्या आनी म्हाका दिसता तेणी डिटेलान जितको रिपोर्ट दिवपाक जाय पळय न्ही तितको दिल्लो आसा. तेजेर थॉरो इन्वेस्टिगेशन तेणी केल्या आनी हेज्याय फुडें जी पळय न्ही ती एसपी क्रायम हें करतलो तेजें सांगता पळय न्हू, म्हणजे हांवें तुजो कंप्लीटली रिपोर्टूय पळयला. ते सांगता तितून कांय तथ्य ना. ओके, जे हांगासल्या ज्यो गजाली उलयता तेंच्यांनी प्रत्येक जाग्यार वचून इन्वेस्टिगेशन केल्ली आसा. ताच्या खातीर इवन जो ते सांगता ती लिस्टां ते नांवां घेता ते मनीस तेच ना जाल्यार कोण कितें सांगता. 20 डिसेंबराक जावपी उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्हो भारतीय जनता पक्षान काल मंगळारा उसरां आपल्या 10 उमेदवारांची वळेरी जाहीर केली. पक्षान पयली 19 उमेदवारांची वळेरी जारी केल्ल्यान आतां मेरेन भारतीय जनता पक्षान 29 उमेदवार जाहीर केल्यात. 3 सुवातो मोगो पक्षाक आनी कांय अपक्ष उमेदवारांक तेंको दिवपाचो निर्णय पक्षान घेतिल्ल्याची म्हायती भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नाईक हांणी दिल्या. उमेदवारी जाहीर जाल्ल्या उमेदवारांनी आपल्या प्रचाराक सुरवात केल्ल्याची म्हायती दिली. गोंयचो साहेब म्हण फामाद आशिल्ल्या पोरने गोंयच्या सेंट फ्रांसीस झेवियराचे वर्सुकी फेस्त आयज वेगवेगळ्या धार्मीक प्रार्थनांनी मनयले. फातोडच्यान वेगवेगळ्या भाशांतल्यान खासा प्रार्थना सभांक हजारांनी भावीक हजर आशिल्ले. सेंट कॅथेड्रल चर्चीच्या मुखार घातिल्ल्या खासा शामियानात ह्या प्रार्थना सभांचें आयोजन जाल्लें. तातूंत वेगवेगळ्या धर्मगुरूंनी वांटो घेवन उपदेश केले. भायर व्हडा प्रमाणांत फेरी भरल्या. लोकांनी तातूंत वांटो घेतलो. ह्या फेस्ता विशीं फादर पॅट्रिसियो फेर्नांडीस हांणी सगळ्या भाविकांक आमी फेस्त समरमता आनी इतले दीस आमी नियाळ केलेलो आसा. बोरवांचो आमकां फोटो येना देखून भगवान फ्रांसीसच्या भाशेन आमी बोरवांचेची यात्रेकरण जावया वो म्हणून हितून आमचो विशय आसा. आनी आमी जाणो ह्या संवसारांत कितें चलता पळय तें आनी तें आमकां खूब निराशेपण हाडटा. जावं दुयेंसां जावं कामाच्या बाबतींत जावं दुसरे बाबतींत सगळेंच म्हारग जाल्लें आसा.
एकदम कठीण परिस्थिती आसा पूण ह्या कठीण परिस्थितींत आमी देवाचेर जेजूचेर आमचे दोळे लायले म्हणटच तो आमकां घोटाय दिता आनी तो आमकां फुडें पावलां मारूंक मदत करता आनी हे भाशेन ताचेर आमी पातयेवन रावया आनी आमचें जें काम करूंक जाय तें ताचे घोटायेन कृपेन करीत रावया. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळया सांजे 7:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.